कोर टिमी भितर एस टी रिजर्वेशन जाल्ल्यामुळे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आमचे होम मिनिस्टर अमित शहाजी आणि आमचे लिगल मिनिस्टर जे असतात त्यांचे अभिनंदन करपी थारावय मांडलो. आणि एकूण ज्या तरेन गोंया भितर 2003 ज्या वेळाचेर आमचे मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री असले आणि केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचें सरकार असलें आणि आमचे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री असले तेन्ना एस टी स्टेटस जो आसा हो गोंया भितर एस टी बांधवांक आमी त्या वेळाचेर दिलो आमच्या सरकारा वेळार. आणि 2025 एस टी रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा हें असेंब्ली आसत पार्लिमेंट आसत तातूंत मेळचें म्हणून 2025 बील पास केलें की एस टी स्टेटस हो गोंयच्या पॉलिटिकल न्यूज. ताच्या पयलीं स्टेटस मेळ्ळ्या नंतर गोंयच्यो लोकल बॉडीज इलेक्शनां जीं आसात पंचायत आसतल्यो म्युनिसिपालिटी आसतल्यो ह्या हाच्या भितर जिल्हा पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ताच्या भितर एस टी रिजर्वेशन हें लोकल बॉडीज इलेक्शना भितर आशिल्लें. पण पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें असेंब्ली आनी पार्लिमेंटान नासलें तें मेळचें म्हणून त्या वेळार तें बील पास जालें. आनी ताचो खऱ्या अर्थान पयर जें आमचे मुख्यमंत्री परत वचून तांच्यांनी फॉलोअप केलें आनी तें बील आज खऱ्या अर्थान पास जाल्लें आसा. आनी गोंया भितर एस टी बांधवांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हें ताचे भितर जालें आसा. येणाऱ्या दिसांनी ती प्रक्रिया जातली. म्हाकाय बरें दिसता की त्याच्या संदर्भात हांव त्या बील जेन्ना पार्लिमेंटान आयलें तेन्ना म्हाकाय तेजेर उलोवपाचो योग आयलो. 0 वरांचेरूय हांवें तें मेन्शन केल्लें, हांव त्या वेळाचेर उलयलो. पण हांव ताका लागून आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करता, आमचे पार्टी अध्यक्ष बाब दामू नायक आनी आमचे खऱ्या अर्थान केंद्रीय नेतृत्व आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, होम मिनिस्टर अमित शहाजी ज्यांच्यांनी हें केल्लें आसा. त्यामुळे एस टी बांधवांक खऱ्या अर्थान हें जो आसा न्याय जो आसा तो मेळिल्लो आसा. आनी येणाऱ्या दिसांनी बाकीची जी लिगल प्रोसिजर म्हणजे बाकी जे रिजर्वेशन वगैरे पंच मतदारसंघ वगैरे तो प्रोसेस करपाक आज ते फ्री जाता. ताचो म्हणला एक्चुली 11 आसूंक जाय. आय डोंट नो द टॅक्निकलिटी, पण म्हज्या हिशोबान त्या सगळ्याचेर विचार करूनच तो तांच्यांनी कारण स्वता मुख्यमंत्री थंय वचून होम मिनिस्टराक मेळून तांच्यांनी आमच्या हांगासले एस टी बांधवांच्या डेलिगेशन आसा आमचे आमदार मंत्री आणि एस टीचे नेते ते अमित शहाजीक आमच्या होम मिनिस्टराक मेळिल्ले. आनी त्या नंतर परत गेल्या विकान मुख्यमंत्री परत गेले. परत तांच्यांनी तांकां रिक्वेस्ट केली की बेगीन जावं जाय कारण आमचे निवडणुका ज्यो आसा 2027च्या सुरवातीक जावपाच्यो आसा आनी त्यामुळे तो प्रोसेस करपाक 2 म्हयने जाय. त्यामुळे मुख्यमंत्री वचून तांचे कडेन उलयले आनी त्यामुळे लिगल प्रोसेस जो आसा तो सुरवात जातलो. So it is possible to implement before election. कारण सरकाराचो प्रयत्न आसा म्हणूनच तर सरकारान केल्लें आसा आनी त्यामुळे म्हज्या अंदाजान हे सगळे प्रोसेस जातलो पूर्ण आनी मेळटलें. थँक्यू व्हेरी मच.